आम्ही पळयलो की फाटल्या तेंपाक सरकारान एक उपक्रम राबयलो सरकार तुमच्या दारी म्हणून आनी ह्या सरकाराचो हेतू आसलो की जी कामां लोकांनी एका नेटान जावपाक जाय म्हणजे सगळ्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर त्या दीस आपोवप आनी सगळ्यांनी कामां ती करप म्हणजे मागीर ते इन्कम सर्टिफिकेट आसत गृह आदारा खातीर आसत सर्टिफिकेट आसत DSS आसत सगळें करप हें सगळें करतना म्हाका एक अजाप दिसता की कोणी जेन्ना सरकार तुमच्या दारी म्हणटाले एक सादेपणान ते जावपाक जाय आसलो पूण सरकारान ते फेटे मारून ढोल ताशे वाजोवन एक सरकार तुज्या दारी म्हणून एक व्हडलो इव्हेंट केलो आनी एका अर्थान आपल्या पक्षाचो तो प्रचार करतालो तो निराळी गजाल हातूंत दुख्ख दिसता की ज्या वेळाचेर सरकार तुज्या दारी हो काय उपक्रम जो राबयल्लो जो प्रत्येक मतदारसंघां म्हणजे चडांत चड मतदारसंघां भितर जाले त्या वेळाचेर सरकारान फेटे मारून जे कोविडा खातीर जे आमचे भाव किंवा भयण्यो जे मरण आयिल्ले तांकां एक एप्रुवल लेटर दिल्लें की तांकां सरकारा कडच्यान तांकां 2 लाख रुपयाचें 2 लाख रुपया हे सोशल वेलफेअरांतल्यान आनी 50,000 हे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांतल्यान किंवा कलेक्टर ऑफिसांतल्यान दिवपाचे पूण खूब जाण लोकांक ती फक्त लेटरां आयली एप्रुवल लेटर आयलें पूण अकाउंटाक अजून पर्यंत पयशे आयिल्लेत ना त्याच बरोबर सरकारान कोविड-19 म्हणून 5,000 दिवपाचे लोकांक दिवपाचे एक स्कीम त्या दीस फॉर्मां बिमां भरून घेतली कांय लोकां कडेन एफिडेविट दिली आनी ही स्कीम परत एकदां सोशल वेलफेअरांत जातली पूण ही सोशल वेलफेअरांतल्यान फॉर्मां दिनासतना पार्टीच्या ऑफिस बेरर जे आसात BJPचे तांच्या ऑफिसांतल्यान पंचायतींतल्यान आनी म्युनिसिपालिटींतल्यान कांय लोकांनी ती फॉर्मां भरलीं आनी ती फॉर्मां आपल्या कडेनूच दवरली ती सोशल वेलफेअरा कडेन अजून पर्यंत पावली ना सोशल वेलफेअरा कडेन जेन्ना आमी संपर्क केलो आनी विचारलें की कोविड-19 ची जी रिलीफ फंडाचे 5,000 जे आयिल्ले ताजें कितें जाल्यार ते सांगतात तांचो प्रोसेस फिडींग करतात ते कंप्युटरां भितर घालून फिडींग करतात आमी विचारलें कितलो टायम लागतलो काय म्हणून ते म्हणपाक आनीक 1.5 ते 2 म्हयने लागतले हातूंतल्यान आमकां स्पश्ट कळोन येता की फक्त केवळ निवडणुकां दोळ्या मुखार दवरून लोकांक आमिशां दाखोवपा खातीर केलो एक नाहक सरकाराचो यत्न सरकार तुमच्या दारी करप आनी लोकांक आपोवप आनी वरांच्या वरां थंय दवरप पूण तरी आसतना त्या दिसा तें काम जावप ना परत त्या कामा खातीर लोकांक पावट्यो मारच्यो पडटात आनी हो मोठ्या प्रमाणान इव्हेंट जालो सरकारान हातूंत आमकां सरकारान सांगचें तुमी पयशे कितले मोडले सरकार तुमच्या दारी हाडून प्रत्येक मतदारसंघां भितर आमकां सांगचें आनीक तुमी हातूंतली कितले लोकांनी कामां जालीं पयशे मोडले पयशे आनी कामां जाले हाचो तुमी आमकां कितें फरक पडलो तो ह्या सरकारान सांगचें आमी फोन करून विचारलें बाबा ही तुमची कामां जालात हे केल्लो कितें फायदो जाला काय कितें लोकांक ऑफिसर हांसून सांगतात ना रे ते एक दिसा बेश्टेच केल्ले लोकांक पावटी मारले शिवाय कामां जायनात परत परत पावटी मारच्योच पडटात म्हणजे हे ऑफिसर सांगतात आमकां म्हळ्यार तुमी हे कोणाल्या दोळ्यांक दाखोवपाक केल्लो हो येदो व्हडलो इव्हेंट ह्या सरकारान आमकां जाप दिवची आमी सरकाराच्या जापेची वाट पळयतात